नाऊम प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. शुभ संदेश हाडपी, शांती पोरगोट करपी, दोंगरा वयल्यान पळे धांवन येता निरोपी. जुडा, तुज्यो पोरबो संबरमूंक लाग, तुज्यो आंगवणो पाळ, कित्याक तुजे वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेचो ना. ताचो सारको भोस्म जालो. होय, सर्वेस्परा नव्यान लायतलो जाकोबाचो दाका मळो, आनी इस्रायलाचो दाका मळो लुटणाऱ्यांनी ते लुटून व्हेले. तांच्यो कांड्यो मोडून घाल्ल्यो. रोगतान बुडलोल्या शारांचे कोटा, फोटींनी भरलोले लूट मारून ग्रेस जाले शीम नाचतल्या चोरयांचे. चाबुकांचे फटके, सोकऱ्यांचो खोल खोल बोवाळ, घोडे फेर मारतात, गाडयो आलतात दोलतात, कोडेस्वा झुजाक वेतात, तलवारी झगझगतात, बाले लोकलोकतात, गायाल जाल्ल्यांची कातोड, मेल्ल्यांचो राशी, इस्पा भायर मोडी, ते मोड्यांक आडलोन पडटात. हांव आतां तुजेर घाण ओळशी कोत्तलो, तुजो आब्रू मान काडटलो, तुका सोबे माजार लॉस करतलो, आनी तुका पळयतात तितली तुका पाट करून म्हणटली. निनेवेच्या निसंटन जाला. कोण ताचे चुरचुरे दरीत, ताका बुजवून दिवपी खंय मेळत? देवाचे उठवणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जातलो. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच म्हणुया. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भोस्म करचो दीस. ताचे निर्मण गोडगोडीत येता. कारण सर्वेस्पोर आपले पोरशेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करून वेता. स्वभाव, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवूच तो म्हूण आतां ओळखून घेयात. म्हज्या वांगडा आनीक देव ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव खास लायता तेन्ना हांवूच बरो करता. स्वभाव, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हजी जिकजिकीत तोरसाद पाजून हाडटूच निती वाटेन हांव उबो जातलो. म्हज्या दुस्मानाक नव्यान दाखयतलो. म्हजो द्वेस दवरतल्यांक हांव परतून फारीक करतलो. स्वभाव, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. माथ्या पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो
संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाची बदलेक मनशाक कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताचे करण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगचे नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, दर एक फुडारी आपल्या पाटलावदारांक आपले मुनियारीपणाचे हावेसा विशीं जागृताय दिता. खंयचेय जोम्यांत आमी भितर सरत जाल्यार आमकां त्या जोम्याची कांय कायदे आनी अटी साकार करच्यो आसात. ह्यो सगळ्यो अटी त्या जोम्यांक म्हत्व आनी मोल दितात. जेजून आपल्या पाटलावदारांचो जोमो घडोवन हाडलो आनी तांकांय कांय गरजेच्यो शिकोवण्यो दिल्यो. आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हत्वाच्यो 2 शिकोवण्यो आमचे मुखार घालता. पयलें म्हणल्यार जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार दिसा दिसपट्टी आपलो खुरीस घेवन शिसान जेजूचो पाटलाव करूंक गरजेचें. म्हजो पाटलाव करची कशी ताणें आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हज्या पाटल्यान येवचें. दुसरे सुवातेर आपल्या जिविताचो पर्वा करिनासतना दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर आपलो जीव खर्चूंक आयतेपण गरजेचें म्हूण जेजू संदेश. हो जेजूचो संदेश. जो आपलो जीव सांबाळटा तो वगडायतलो आनी जो आपलो जीव म्हजे पासत वगडायता तो आपलो जीव सांबाळटलो. जेजूचो पाटलाव करूंक एक व्हड आव्हान, कित्याक आमच्या जिविताचे त्याग करूंक पडटा. आमच्या जिविताच्यो खुर्सांक फुडो करून दुसऱ्यांच्या हुस्क्यांक जिवंक आनी खरें जेजूचे विस्वास सिसन जावंक आमचें कार्य.